मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गांधीनगर शिवोली रस्त्यार घडलो भिरांकूळ अपघात. वेगान येवपी कारीन दिलो दुचाकीक नेटान धपको. ह्या घडणुकेत आवय आनी पूत जाल्या जखमी. पुराय भारतात शिवरात्रेची पाताळला उमेद. शिवभक्तांच्या उमेदीक आयला होतो. देवळांनी जाल्यो धार्मिक कार्यावळी. म्हापशे चडशे भितरले रस्ते अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून सोडल्या खणून. लोकांक धूल खायत करच्यो पडटा सरकशी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे रस्ते येरादारी करप्यांक सामके धोक्याचे जाल्यात. हातूंत चड भर घातली ती म्हळ्यार पर्यटक, मागीर ते स्वताच्या गाडयेंतल्यान आसूं वा रेंट कॅब. चडशे अपघात घाळपणाक लागून घडटात. उपरांत गुन्यांवकार अपघात जावन घडणूक थळावयल्यान पळ काडटात. पूण ताचे परस व्हडलो प्रश्न म्हळ्यार गोंयकारांक सदांच ह्या सगळ्याचो फटको कित्याक बसता. हेवूय एक कुवाडे. तुमचे फॅमिली लागली तुम्हाला फॅमिली हा आमकाय फॅमिली हा पडून उडयतलो दात पे करूचे. मारून गेला मारतात तुम्ही बेट्टा बरेरा त्याची माझे भाजी ओके ओके त्याचा चेडो आलो बायल आणि चेडो दोघूच जण आशिल्ले. ओके एवरीडे वयता फुटबॉल एका सोडपाक तेंच्यान आले ते मारली ती थांबोवनी काय डायरेक्ट गेले फास्ट पोवताले फुडल्यान तो ट्रकाचेर स्पिडीन ट्रकाचेर टू व्हिलरीक आनी मागीर ट्रकाक पयलो टू व्हिलर मागीर ट्रकाचेर मारली म्हणून मेवले नाल्यार काय मेवतले तूं सांग. सगळे गोंयकारांक मारून मारून हे उडोवपाचे मागीर सिस्टर येयलो ती आमी कोणूच तांकां उगी रावपाक ना. कितें पळय जाता तें हांगाच जातलें. आमच्या गोंयकारांक मारता गोंयकारांक येवन कितले गोंयकारांक खबर केलाय मोदी सिस्टर येयलो पुलिस देखील पळयता इतले ट्युरिस्ट येता हिंगा मारतान चोरले बायलेक मारून उडयला तेंच्यांनी. कितें केलें प्रायव्हेट पुलीस हे पुलीस प्रायव्हेट घेवन वयता प्रायव्हेट तांकां पावयता. हल्ले न्हू हल्ले करूंक जायना. आमची गाडी पळयात आनी पळयात तिचो वयर मारला वयरसून मारून हिंगा हाडला. म्हाज्या भावाचो चेडो धाकटो तो डेली खेळोंक वयता फुटबॉल आनी भावाची बायलूय डॅमेज. तांकां प्रोटेक्शन दिता हे पुलीस आमचे गोंयचे पुलीस हे सेवा करता तेंची. ना आतां तेगे बोल्ला मुगो भितर सुद्दां पिवंक नासतले आमकां जोडो आमी जोडूच पळयलो आमकां काय कसले पिवला ते पुलीस दिता आमकां कुशीक वचोन दिता हे प्रोटेक्शन मुगो तेंचे. चाराय सायडीन हे रावता मुगो सेक्युरिटी हे आमच्या गोंयकारांक केन्ना सेक्युरिटी एकट्या कोणाक दिता जाल्यार तूं म्हाका सांग. भायले जो येतले न्हू तांकां न्याय मेवता. एक्सिडेंट जायना फुडें कितें येयले हेंच्या बापायक हेंच्यांनी वयल्यान फोन केलो हेंच्यांनी रोखडेच पुलीस प्रोटेक्ट 2-2-3 जीपी बाबा हिंगा ट्रीटमेंट पळय VIP ट्रीटमेंट कितें जातलें केस कांय करचे ना बेश्टे कोत्तेले बरयतले आनी बेल दितले. हम आ रहे थे वहाँ से सामने एक ट्रक था तो हम ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे थे उनको. थोड़े ही सी उसमें थे उनकी सामने से गाड़ी आई. जैसी गाड़ी आई उनकी थोड़ी टकराई हमसे. हम लेफ्ट हो गए थे. लेफ्ट हो हम जैसे ही पीछे मुड़े क्यों नहीं रोक ही रहे थे. सुनिए तो रोक ही रहे थे. जैसे ही पीछे मुड़े हम सामने ट्रक वाला रुक गया तो उसको लग गई.
ट्रक वाले Okay. इधर कभी नहीं रुकते, हम लोग को मत बोलो ऐसे। बाद में अब ट्रक वाला था, बाद ट्रक में? वाले को रोका, ऐसी उसको ठुकी, फिर हमने गाड़ी साइड में लगाई, फिर हम निकले। ती सारखी देगे छान पयस जाल्यार तेजी गाडी हिंचोर आहा तेजेर उदकावता आनी हे फास्ट ओवरटेक करून येताले ट्रका आपणाचे रस्ते लोक होतेले थिंगा सोटिया तेंच्यांनी म्हणजे बायलेचेर मारली थिंगा गाडी नेटान आनी तेंच्यांनी ही घेतली ओवरटेक करूंक सोदताले ते कोणाक ओवरटेक करूंक सोदताले आनी तेंच्यांनी तेका मारून थिंगा फुडें येवन मागीर ट्रकाचेर मारला तेंच्यांनी आनी ते आतां ट्रकात मारणार ते मेवचे ना ते नाला ते वयतले आसले कित्याक तेंच्यांनी ट्रकार मारून ती गाडी हय ते हिसपान तुमची ते गाडयेचेर कितली स्ट्रॉंगली तेंच्यांनी मारला म्हणजे बायलेचेर मारला मारी गाडी आता तेंका लोकांनी हॉस्पिटलान नेला चेड्याक आनी चेडवाक तुझ्या बायलेक आनी चेड्याक बायलेक आनी चेड्याक आनी मागीर आतां मागीर पुलीस येयला हिंगा पुलिसांक आमी बगत रावताले आमी तेंका आडायला तेका लोकूच मारताले तरी पूण आमी तेंका जाता इतले आडायला कित्याक हेच कोत्ता सगळ्याक मारूनूच वयता कित्याक ते रावना गाडयो ते स्टॉप करूंक सोदिना कित्याक तेंकां सोयीच जालेली आहा ही गोंया येवन मारून भाड्याच्यो गाडयो घेवन मारून वयता हे लोक बुधवारा गांधीनगर शिवोले रस्त्यार भिरांकूळ अपघात घडलो वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन दुचाकीक धपको दिलो हे गाडयेचेर आशिल्ल्या बायलेक आनी तिच्या पुताक बरीच दुखापत जाल्या उपरांत घडणूक थळावयल्यान पळ काडटना कारीन परत एक फावट एका ट्रकाक धपको दिलो उपरांत थळावे लोक खुबळ्ळे आनी पुलिसांक आनी पर्यटकांक धारेर धरले पळयात अपघातात जाल्ले केस्तांव गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर सुभाशीश गोवेकर आनी मुजेफ शेख राज्यात सध्या उदरगत चल्ल्या खरी पूण नियोजन शून्य कामाच चड पळोवपाक मेळटात वचत थंय रस्ते फोडिल्ले दिश्टी पडटात जाका लागून सामान्य मनशाक त्रास सोंसचो पडटा सध्या म्हापशा चडशे भितरले रस्ते खणून सोडिल्ल्यान लोकांक धूल खायत सरकशी करच्यो पडटात म्हापशेच्या कांय रस्त्यांचे डांबरीकरण जालां पूण भितरल्या रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा खास करून आंगणीन अलंकार थिएटरा कडलो रस्तो सामको पेड्ड्यार जाला पुराय रस्ते अंडरग्राउंड केबलिंग सिवरेज आनी उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणून दवरल्यात पूण येरादारी करप्यांचे हाल जाल्यात दुकानदारांकूय त्रास सोंसचे पडटात दुकानांनी सामानाचेर धुल्ल पातळिल्ल्यान शॉपकार बेजारल्यात जाका लागून तांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता आतां हे खणिल्ले रस्ते केन्ना काय जाग्यार पडटले अशें सगळ्यांकूच जालां सगळ्याकडे यांच्यानी रस्ते फोडून उडयला अलंकार थिएटरा कडेन वत मागीर आंगणीन वत हांगा आमच्या म्हापशा हेवटेन यो आमच्या रस्तो डीप अंकलाच्या वयर आख्खे रस्त्याची यांच्यानी विलेवाट केला काम करता पायपा घालता ओके आमी त्या बद्दल आमकां हे काय ना काम करूंकूच जाय पण ज्या कडेन खंय काम केला पळय त्या कडेन थंय तुमी तो मातसो पॅचअप मारूंक जाय आसलो न्ही तेका लोकांचे हांगा अक्षरशः धूळ वयता नाकांनी हितून तोंडांनी वेपारांच्या लोकांचो वेपार पिड्ड्यार जाता तेन्ना हेजेर कितें ना कितें तरी तोडगो काडूंक जाय म्युन्सिपाल्टीन म्हण आनी कोण ऑथॉरिटी आहा पळय आतां हे दिल्या हें कोणाक लागता हे आतां कित्याक आमी सांगिना एकामेकाचेर मागीर ते धुकलता तेन्ना हे कोणाक ऑथॉरिटी लागता काम खंय जाल्लेलें आहा एटलिस्ट तेजेर उदीक मारून लेवल करून तो तेजेर लेयर घालूंक एक सादो तरी लेयर घालूंक जाय डांबरी असो म्हाजें तरी अशें म्हणणें कित्याक जेणे करून लोकांक वता आदी पळयात काल त्या दिसा अचानक पावस पडलो नशीब वेळ प्रसंगाक आमच्या म्हापशान पडोंक ना म्हणून साखळे बिचर त्या सायडीक पडले दिसता वाळपय बी बरो पडलो तो हांगा पडलेलो जाल्यार अक्षरशः आनी विचारूं नाका हरशीत पावस पडली हांगा म्हापशाची 13 पेरेस्तार जाता आनी असो मोदी पडलेलो आनी विचारूं नाका म्हाका दिसता आनीक पडपाचो आहा दिसता तेज्या पयलीं हांव तांकां सांगता कोण आसन ते ऑथॉरिटी तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें हेजेर आनी तो पॅचअप करून आंगणीतलो रस्तो जाल्यार एकदम रस्तो सामको डेंजर जाला लोक थंय बॉम्ब मारता तांकां उलोवपाक कोण फुडें सराना हीच एक आमची दुर्दैवी आसा म्हापशेकारांची तो रस्तो फोडल्यात पळय तो पॅचअप करा मातसो कितें तरी तेजेर घाला लोकांक अक्षरशः त्रास जाता हे आनी आतां लोकांक दुयेंसां सुरू जायत जाल्यार हेकाच लागून ही दुयेंसां जातली तेन्ना लोकांचेर भल्याची कितें तुमी विचार करचो आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडचो
Many roads in the sense that I believe Angod is the only ward. Angod maybe Ganswada is the only ward with very bad roads. Other roads are fairly recently hotmix. There is a comprehensive plan for the entire area of Angod. I would like to highlight that आंगणीन रस्त्याची हालत जाला म्हटल्यार थंय अंडरग्राउंड केबलिंग जावन आसा चालू म्हटल्यार दे जस्ट कंप्लीटेड आय बिलीव. तशेंच सिवरेज कनेक्शन चालू आसा आनी नवीन उदकाचे पायपलायन चालू आसा. सो एज रिक्वेस्टेड बाय द एक्स चेअरपर्सन एट द टायम when this request was made and ex-councillor of that ward, he had an issue faced by the people of that area with regards to electricity. I can assure you that this entire ward has had an overhaul, whether it is water or electricity or sewerage. So all these three things have been taken care of, and as soon as they complete the testing of the water pipeline, they will start the road restoration work on top priority. I ensure that prior to the monsoon, most of the roads will be taken care of. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खडगांवकर आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय भारतात शिवरात्रीची उमेद पाताळ्ळा. शिवभक्तांच्या उमेदीक ओतो आयला. आयचो दीस मनोवपाक भाविक एकठांय जाल्यात. देवळांनी अभिषेक, पूजा आदी विविध धार्मिक कार्यावळींचो लोकांनी लाव घेतलो. पळोवयात गोंयांत मनयल्ली शिवरात्र. म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमचे जे आर्किओलॉजी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर की तांच्यांनी ही जी सायज म्हणजे कितकी ओल्ड आसा हाचे डिटेल पेपर्स काडपाचे, वेदर वी कॅन डिक्लेअर इट एज अ हेरिटेज सायट आनी हांगा जर कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाता जाल्यार नक्कीच बरो जातलो. हांव समस्त गोंयच्या भाविकांक तशेंच गोंया भायल्या भाविकांक जे आयज दर्शनाक हांगासर येयल्ले आसा श्रीकृष्ण देवस्थानाक तांकां सगळ्यांक शिवरात्रेची परबी दिता. आनी हांव समस्त भाविकांक मागता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. पयलीं हांगा कमी लोक येतालो आनी आतां ह्या 2-4 वर्सांक प्रचंड हांगासर लोकांची गर्दी येता आनी सांज मेरेन ही चालूच आसता. गेली कित्येक वर्सां ही देवस्थान हांगा लोकांच्या सेवेक, लोकांच्या भावनेक एक जागा दिवपाचो हे कितें आसा ह्या देवस्थानान केल्लो आसा. आज शिवरात्रोत्सव आज आणि फाल्यां मोठ्या दबाज्यान संबंद भारतांत उत्सव साजरो करता. म्हाका आतां 46 वर्सां आनी हांव 6 वर्सांचो आसा तेन्ना आशिल्लो तेन्ना हांगा येतलो कित्याक न्हांवपाक, कपडे उमळपाक. आनी तूं सांगता हांगा बुट्टी येताली ती अशी बुट्टी येताली की हे लिंगा वयल्यान उदक वयतालें, फ्रिजा वयल्यान उदक वयतालें आनी फूल रेबो जातालो हांगा. विशेष उल्हासांचो आनी तांची सगळी घरची मंडळी हांच्यानी पय लोकां कडल्यान हें करून आयज पर्यंत ताची मुदत अशी पर्यंत हें उक्तें आशिल्लें, काय नाशिल्लें. पूण हें आमचो रागापूर राज्य मंडळाची देवूळ आसा, खूब प्राचीन देवूळ आसा. तो आमचो कुळदेवूळ आसा. त्या कुळदेवळाक दिसा आमी वर्षेक अभिषेक करपाक हांगा महाशिवरात्रेक येता. खुबसो लोक येता आनी आमचो खुबशे प्रोग्राम हे जाता. कितें हें आमचें महारुद्र देवस्थान तेन्ना पयली जेल आगवदा हांगा आसली आनी खूब प्राचीन जेल ती आनी थंयसर थंय आसली आनी थंय अशेंच स्वयंभू लिंग आसलें थंयसर आनी थंय आमचो सगळो स्टाफ मोठ्या उत्सवान एक
म्हणजे शिवरात्र साजरे करताले सेवा करपाचो आमच्या सगळ्या स्टाफांक हे गावलो आनी थंयसरून मागीर आमी भटाक हे करून नाल्ल थंयसून हे करून आमी हांगा हाडून हांगासर हे केले. आयचो दीस सगळ्या लोकांकूय खुलो आसता. ते लोक हांगा प्रत्यक्ष अभिषेक करतात, बिल अर्पण करतात, फुलां अर्पण करतात, प्रसाद तीर्थ सगळ्यांक मेळटा. हांगा व्यवस्थीत दर्शनूय बरें मेळटा, व्यवस्थीत हांगा सगळी सोय बरी आसा. आणि शिवरात्रीचं उत्सव केले तर देवाक अभिषेक असता. म्हणजे प्रत्येक भाविक देवाचे कोण भाविक असा भक्तगण असा त्या महाशिवरात्रीच्या निमित्तान वार्षिक एक देवाक एक अभिषेक करता. प्रोग्रामय वाढत असत, भाविकय वाढत असत, देवळाची वर्सान वर्स एक उदरगतय जाता आणि देवाचो आशीर्वाद म्हाका सगळ्या वाडेकरांक पडटा. महाशिवरात्रीच्या निमित्तान आमी सकाळी 8:30 एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आणि णव आमचे रांगोळी कॉम्पिटिशन सुरू जातलें. त्याच प्रमाणे दुपारी आरती जातली आणि फराळाचो कार्यक्रम जातलो. किंवा परदेशातले तुम्ही सांगल्याप्रमाणे परदेशातले सुद्धा या ठिकाणी आता भाग घेऊन गेले. अत्यंत पुरातन मंदिर असतं. आता एक जवळजवळ 1:30 वाजेपर्यंत महाअभिषेक चालू असतले. आयज जे सकाळी 6:30 वाजल्यापासून आमचे अभिषेक सुरू जालो आणि हे म्हाका दिसता एक अशें आमचें देवूळ आसा ज्या जाग्यार डायरेक्ट प्रत्येक भाविकाक कसलेच अडी अडचण नासतना डायरेक्ट लिंगाचेर ताका अभिषेक करपाक मेळटा. अशी देवळां गोंयांत खूब कमी देवस्थानां आसात, लिंगां आसात ज्याचेर भाविकांक डायरेक्ट आमी अभिषेक करूं शकता, डायरेक्ट बेलपत्र वाहूं शकता. आयज पळयत जाल्यार महादेव जे मंदिर आसा मोरजे देवस्थान हेतून हजारो भाविक दर्शनाक सकाळ पासून 5 सुमार लायन लागलेली आसा आणि हे जे आमचे पुरोहीत आसा तेंच्या कडसून अभिषेक तसेच वेगवेगळे हे कार्यक्रम तसेच सांजचे भजनाचे कार्यक्रम स्पर्धा हे वेगवेगळे हे कार्यक्रम दवरलेले आसा. आणि तसेच हे आमचे जे मोरजे जे सेवकरी समिती आसा तेंच्यांनी बरी खिचडी तसेच मुगाची हे दवरलेले आसा, सेवेकऱ्यांक सगळ्यांक दवरलेले आसा आणि हे बरे नाश्ता दवरून सगळ्यांक जी सोय बरी व्यवस्था केल्ली आसा. वर्धापन दिसता आमचं चौचाराचें हें आसता. आदले दीस आमचे चौचार आनी भावनी शुंकर हेचो वर्धापन गुरुदेव अभिषेक बीन सगळो घालून आमी त्या देवाचो हे बीन वर्धापना दिसा हवन आसता. हवन करून सगळे शास्त्रा प्रमाणे हवना हे करून आमी वर्धापन आदले दीस सादर करतात. आणि मागीर दुसरे दिसा आमचे महाशिवरात्रीचे निमतान आमची 7:30 अभिषेक चालू जाता आणि ते सांजचे 4 पर्यंत आसता. मागीर आमी 4 बंद जाल्या नंतर आमी अभिषेक बंद करता आणि मागीर आमची सांजे मागीर आरती आसता, भजन आसता आणि मागीर सत्यनारायणाची पूजा आसता. आनी कितें तुमगे प्रोग्राम बी कितें आसता? प्रोग्राम आमची नाटकां बीन आहा. अशें म्हणजे 5 दिवस आमचो प्रोग्राम चलता. हे निमित्तान आमचे 5 दिसांनी. ओके. लोकांची गर्दी बरी भरपूर आसता. लोक चडशे येतात, चडशे म्हणजे वाडतच आसा. पयलींच्या काळान दीप म्हणजे दीपस्तंभ म्हणजे देवळाच्या हायटीन उंच आसप आणि पयलींच्या काळान लायटी बी नासले आणि ताची हेचो उजवाड हय तेंचेर तेचो याद करूंक सोदता. म्हणजे हेची पौर्णिमा जी आसता पुनव आमी सेलिब्रेट करता. दीपस्तंभाची पुनव आसता त्या दिसा हाचेर सगळे पेंट पेटयतात. म्हणजे लोकांक ताचो उजवाड जो आसा पळय न्ही, सरावंडींग जे लोक आसा पळय न्ही, ह्या उजवाडाच्या निमित्तान तांकां कळटालें की हांगा देवूळ आसा आणि ह्या देवळा कडेन कितें तरी कार्यक्रम आसा. भरपूर पयलींच्या काळा पासून ही प्रथा आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
गोयात चडांत चड तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस असले. भारतीय हवामान खात्यान एक सल्लो जारी करून लोकांक उष्णताये आड खबरदारी घेवपाचे आवाहन केला. गोंयांत उष्ण आनी दमट परिस्थिती आशिल्ल्यान तापमान सामान्य पातळी परस चड वाडत आसा. पणजे चडांत चड तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांव 36.2 डिग्री सेल्सियस आसतले. आर्द्रतायेची पातळी 62% ते 69% मेरेन जाल्ल्यान उष्णताय जाणवतली. आयएमडीच्या अदमासा प्रमाण फुडले 7 दीस गोंयांत सुकी परिस्थिती कायम उरतली. चडांत चड तापमान 35 ते 37 मजगती उरतले जाल्यार उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. लोकांनी हायड्रेटेड रावचे. सकाळी 11 ते दनपारां 3 मजगती उष्णतायेच्या वेळार जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. राज्यांत उष्णतायेचे ल्हार. गोंयभर सुकें आनी दमट हवामान. बिरेस्तारचे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365.